नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। साईगड आडपयच्या साईबाबाच्या देवळांत चोरी, फंडपेटी फोडून फारायले 50,000 रुपया। फुडलो तपास सुरू। दवल्ले संरक्षण वंटीचे काम चालू असताना फुटली उदकाची पाईपलाईन। हजारांनी उदक गेले फुकट। कामगारांच्या हलगर्जीपणाक लागून घडलो प्रकार। गोय पुलिसांच्या गुळेवखदा विरोधी पंगडाची हरमला व्हड कारवाय। 1,69,47,000 ड्रग्स जप्त। रशियन नागरिकाक अटक। शिगमो ही भौसाची उमेदीची परब। शिगमो मिरवणुकेक वेळाचे बंद नाका। गोवा फॉरवर्ड पक्षा वतीन वेंचणूक आयोगाक पत्र। अरविंद केजरीवाल 1 एप्रिला मेरेन उरतले ईडी बंदखणींत। ह्याच प्रकरणात अमित पालेकरा सयत हेर 3 जाणांची ईडीन केली चौकशी। ताळगाव पंचायत वेंचणुकीन बायलांक 4 प्रभाग राखीव। एसटी खातीर 5 जाल्यार ओबीसी खातीर 1 प्रभाग दवरला राखीव। आता खबरो विस्तारांत। उदका स्रोत खात्या वतीन दवल्ले वाठारांत संरक्षण वणद बांदपाचें काम चालू आसा। ड्रिलिंगाचें काम करतना उदकाची मुखेल पाईपलाईन फुटली। पाईपलाईन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक फुकट गेले। उदका स्रोत अधिकारी आनी सुपरवायझर नासतना ही कामां चलतात। कामगारांच्या हलगर्जीपणाक लागून हो प्रकार घडलो। गटर रिटर्निंग वाला काम कर रहा था। हाँ, बाद में क्या हो गया? पता नहीं था, पाइप है उधर, ब्रेकर मार रहा था, घट है ना, इसके लिए वो लग गया, फुट गया ब्रेकर। ब्रेकर से फुट गया। हाँ, ब्रेकर पता नहीं था ना उधर पाइप है कि नहीं, कोई बताया भी नहीं था। इंजीनियर भी कुछ नहीं कोई कुछ नहीं बोला था हमको। कैसा काम चालू है? गवर्नमेंट ही है, ये नाला के लिए पानी इधर उधर ना है, इसके लिए। नाम क्या तुम्हारा? रुदल यादव। रुदल यादव। पॉवर हाऊस दवरले म्हणजे पॉवर हाऊस जंक्शनाच्या फाटल्यान WRDचे एक काम चलतालें, रिटेनिंग वॉल बांदपाचें ह्या नालाच्या सायडीक। तेन्ना हांगा जी मशिनान ड्रिलींग करताले ताका लागून पायपाक मेन पायपलायन जी आसा उदक सप्लायाची ताका लागून ताका ते पायप ड्रील लागले आनी ती पायपलायन फुटली आनी हांगच्यान आतां सद्याक हजारांनी लिटर उदक ऑलरेडी व्हांवन गेल्लें आसा। हांगा कोणूच ऑफिशियल्स ना। मेन म्हणजे WRDचो जो इंजिनियर आसा तो आज हांगा नाशिल्लो सायटीर। ताका जेन्ना फोन केलो आनी ताका आमी विचारलें जाल्यार आपूण म्हणटालो सकाळीं येवन गेल्लो, हांगा सुपरवायझर सुद्दां नाशिल्लो। अशी WRDची काम चलतात आनी जेन्ना आमी हांगा पावले तेन्ना सगळे हांगच्यान व्हांवन गेले। आतां उदक व्हांवप चालू आसा। म्हणटा टिमी खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव वलकणकार। गोय पुलिसांच्या गुळेवखदा विरोधी पंगडान हरमला धाड घालून व्हड कारवाय केल्या। हे कारवायेंत 1,69,47,000 रुपया मोलाचो सेलासायबीन, मॅजिक मशरूम आनी हेर ड्रग्स जप्त केले। राज्यांतली ही सगळ्यांत व्हड कारवाय आसा। ही गुळेवखदा तस्करी प्रकरणांत ANCन एवजिनी मोरकोवीन ह्या रशियन नागरिकाक अटक केल्या। गोंय पुलिसाच्या गुळेवखदा विरोधी फाट्यान हरमल हांगासर छापो घालून 1.69 कोटीचे ड्रग्स जे आसा ते एका रशियन नागरिका कडल्यान जप्त केलेले आसा। हातून वेगवेगळ्या ड्रग्सांचो आस्पाव आसा। खासा करून हातून सायलोसायबीन जे मशरूम आसा ते हातून जप्त केलेले आसा। 218 ग्राम सायलोसायबीन जे मशरूम आसा, त्याच बरोबर 7.9 किलो मशरूमाचे काळे आणि 2 किलो गांजा जप्त केलेलो आसा। 150 सायलोसायबीन मशरूमाच्यो बियो हातून धरिल्ल्यो आसा। सो हे सगळे गोंय पुलिसाच्या गुळेवखदा विरोधी फाट्यान छापो घालून हो सगळो जो ड्रग्स आसा तो जप्त केलेलो आसा। आंतरराष्ट्रीय बाजारांत जर ह्या ड्रग्साची एकूण कोत जर करीत जाल्यार हेची किंमत जी आसा ती 1,69,47,000 इतलो ह्या सगळ्या ड्रग्साचो किंमत आसा। तर ह्याचो फुडलो तपास सुद्दां चालू आसा। अशाच अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV। शिगमो ही भौसाची उमेदीची परब। तिका थारावीक वेळेचे फासकेन बसूंक फावचे ना। भारतीय संस्कृती आनी परंपराचो खरेच अभिमान आसत आनी सामान्य जनतेच्या उर्बा उमेदीचो आदर आसत जाल्यार खासा तजवीज करून सांजवेळा उसरा मेरेन शिगम्याची परब मनोवपाची मेकळीक
गोंय शासनान समिस्त बोसाक दिवची अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला. मजगती शिगम्याचे मिरवणुकीक वेळाचे बंधन घालचे न्हय अशी मागणी राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन पत्रा वरवीं केल्ल्याची माहिती आमदार विजय सरदेसाय हांणी दिली. आणि तो 10 वरांचो शिगमो सार्वजनीक केला मला एक दिशेन आणि तो सरकार एक सायडीन आमचे कल्चर तो सायलंट शिगमो करून दुसरे सायडीन नायट पार्टी अंजुना चालूच आहा. ही परिस्थिती जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आमी ते दिसता की भारतीय संस्कृती खंय पावली आनी खरे खरे आमी चीफ इलेक्शन ऑफिसरांक पत्र केल्लें आहा. गांवरांचे जे पाबंदी आसा आवाजाची वेर ऑफ आनी डिसिजन ऑन गोईंग फेस्टिवल त्या भशेन कार्निवलाक हांव ते भशेन शिकतालो आनी हिंदू संस्कृती तशें सरकार ना हाजे पयलीं ते रामनम भितर दिले रामनम आनी याद करून रामनम मागीर सुटी जाली ताजे मागीर जय श्री राम हेच म्हणटात ह्या जे कॉन्ट्रेडिक्शन आहा ते गोंयच्या जनते कडेन कळपाक जाय आनी म्हाका दिसता सरकार न्हिदला सरकारान जाणो जावंक जाय. सरकार आपलो पॉलिटिकल शिगमो खेळटा लोकांचो शिगमो मारूंक जायना. इलेक्शनां इतले इलेक्शनां वतले आमचे जे कल्चर आमची जी संस्कृती आहा ती दवरपा खातीर कायदे मदीं येवंक जायना. हो आमचो स्टँड आहा पक्षाचो आनी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराक इतल्या तरी. सोरो घोटाळो प्रकरणात दिल्लीच्या कोर्टान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांची ईडी बंदखण आनीक 4 दिसांनी वाडयल्या. देखून केजरीवाल 1 एप्रिला मेरेन ईडी बंदखणींत उरतले. दुसरे वटेन ह्याच प्रकरणात ईडी नापाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरा सयत हेर 3 जाणांची चवकशी सुरू केल्या. सोरो घोटाळो प्रकरणात बिरेस्तारा जाल्ले सुनावणे वेळार केजरीवाल हांणी स्वताच आपली बाजू मांडली. अशें करपी केजरीवाल हे देशातले पयले मुख्यमंत्री थारले. ईडीन कोर्टात केजरीवाल हांच्या 7 दिसांची बंदखण मागिल्ली. नहीं, जज साहब ने कहा कि आज तो ये रेलेवेंट नहीं है, पुलिस रिमांड की बात है और अल्टीमेटली मिस्टर केजरीवाल ने कंसीड किया कि मैं तो कोऑपरेट करने को तैयार हूं, आप जो चाहे मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है. पर हमने ये कहा कि ये बात तो ठीक है कि ये वॉलंटरी कहने को तैयार है कि कस्टडी में रखिए, पर जो ग्राउंड इन्होंने लिए हैं वो हम अपोज कर रहे हैं. इन ग्राउंड्स पर रिमांड नहीं होना चाहिए. हमने हालांकि कंसीड किया उस ग्राउंड पर अब रिमांड देना चाहो तो दे दो. ईडी को तो तकलीफ होगी ना जब वो कहता है कि 50 करोड़ जिस अक्यूज ने दिए हैं वो भी आप इन्वेस्टिगेट करो. ऐसे तो बड़ी बातें कही हैं, आज के दिन तो उतनी रेलेवेंट नहीं है. नहीं, अब तो जब हमने कंसीड ही कर दिया, केजरीवाल ने कंसीड कर दिया, तो पुलिस रिमांड तो कोर्ट देगा ही. अब वो लिखा है उन्होंने, नहीं ये ऐसा कुछ नहीं बताया कि 6 दिन में क्या किया है. हाँ, वो कहने लगे कि भाई आप जो भी कहना चाहते हो लिख के दो, तो आज तो नहीं था उसके पास मौका कि लिख के देते, बाद में देखेंगे. दिल्ली सोरो घोटाळ्यात मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात गोंयान अमित पालेकरा सयत दत्तप्रसाद नायक, रामराव वाघ आणि अशोक नायक हांची ईडीच्या कार्यालयात चौकशी जाली. सकाळी 11:30 सुरू जाल्ली ही चौकशी सांजे मेरेन सुरू आशिल्ली. Let me just join the investigation. Let us see what they have to say. We will see later. I will keep you in case whatever that happens. सांगतान तुमका. Sir, when is the summons issued? काल आए हैं. आपको समन्स कब मिला है? अमित जी, आपको समन्स कब मिला है? कल रात को 4 बजे. कल शाम को 4 बजे. साजिश है कि आपको क्या साजिश है? मनी लॉन्ड्रिंग के हुआ कनेक्शन क्या इसका क्या क्या है इसका मुद्दा ऐसा रिलेटेड टू इलेक्शन हाऊ वी हॅव मॅनेज तेजेर थोडी क्वेरीज आशिल्ल्यो. वी हॅव प्रोवायडेड ऑल द इन्फॉर्मेशन. सगळी इन्फॉर्मेशन जी म्हाका ती दिलें जाता. इलेक्शनाच्या बाबतींत कसो चलतालो आमचो कॅम्पेनिंग एक्सपेन्सीस. आय कॅन ओनली टेल दीस की वॉट एवर इन्फॉर्मेशन दॅट आस्क्ड अस वी हॅव प्रोवायडेड. तुमच्या आनी खंयच्या लिडरांक चेक नांव बीन घेतलें, कितें सांगलें तेजें? तशें काय दिल्लीचे काय लिडर्सांचे बीन नांवा बद्दल तुमकां कितें विचारलें बीन? तशें काय विचारूं ना. ओवरऑल कोण येताले आनी तशेंच आनी काय. आमी कोणाचेर टच आसता परत आपल्याला सध्या आमची इन्फॉर्मेशन घेतला. रिलेटेड जेन्ना आता दिल्ली केजरीवाल की जो केस चल रही है उसके सिलसिले में कुछ पूछताछ हो रही थी क्या? केस के बारे में कुछ भी नहीं है. सिर्फ हमारा जो मेरा पर्सनल जो
मेरा कैंपेनिंग का उसी के बारे में पूछता इतली वरां तुमकां कितली वरां क्वेश्चनिंग केलें? असे ब्रेक असता निवडणूक कितना कैंपेनिंग के लिए दिया था ऐसा कुछ? वॉट एवर इज इलेक्शन एक्सपेंस स्टेटमेंट वी आर प्रोवायडिंग सो ते सगळे आसत न्ही इट इन ब्लॅक एंड व्हाईट सो ऑल दॅट इज वी प्रोवायड तुमच्या बरोबर आनीकूय एक जाणां आपयलेले आसात. सो आय डोंट नो अबाउट इलेक्शनाक कितले स्पेंड केले बी तेजेर अशें विचार? हय ते सगळे डिटेल्स आसा ते वी आर प्रोवायडींग सो आय वॉज नॉट नो एनीथिंग सो आय केम फॉर इन्क्वायरी नाव दे आस्क मी गिव दोज डिटेल्स. दिल्लीच्या लिकर प्रकरणात गोंयच्या 4 जाणांक ईडीन समन्स काडला. आपचो गोवा प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकार, तुज्या वांगडा रामराव वाघ, दत्तप्रसाद नाईक आणि भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नाईक हांकां ईडीन समन्स काडलेलो. आयज तांकां ईडी फुड्यान हजर जावपाक लागले. आयज सकाळी जवळपास 11:30 सगळे जाण आयज ईडीच्या फुड्यान हजर जाल्ले. जवळपास सकाळी 2 वरां एन्क्वायरी चल्ल्या उपरांत तांकां सगळ्यांक लंच ब्रेक दिल्लो आणि लंच ब्रेका उपरांत तांकां परते आपयले. त्याच भितून अमित पालेकर जो आपाचो प्रदेशाध्यक्ष आसा तांकां सांगलें की तेंच्याकडे जो कितें डेटा आहा तो तुमी एकठांय करा आणि आमच्या फुड्यान हाडा. त्या पद्दतीन आतां लंच ब्रेक सोंपोवन सगळे जाण ज्या 4 जाणांक ईडीन समन्स काडला ते म्हटल्यार आपचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकर, रामराव वाघ, दत्तप्रसाद नाईक आणि अशोक नाईक हे आतांच ईडी फुड्यान परत दाखल जालेले आहा आणि अजूनय त्यांची चौकशी चालू आहा. मजगती आम्ही पत्रकारांनी तांकां विचारपाचो खूब प्रयत्न केलो की कितें चौकशी चल्ला, खंयच्या टॉपिकाचेर चौकशी चल्ल्या, तेंच्यांनी कितें विचारलें, कितें सांगलें, पूण ह्या 4 जाणां पैकी कोणूच कांय जाप दिवपाक रेडी ना. अमित पालेकरान सुद्दां सांगलें की कितें चौकशी चल्ला हें आमी सांगूं शकना भायर, पूण सद्या चौकशी चालू आसा, तेचेर कांय अंतीम निर्णय येवंक ना आनी ही चौकशी फुडली कितली वरां चलतली हें कांय सांगूं शकना. सद्या ईडीच्या ऑफिसान ह्या 4 जाणांची चौकशी चालू आसा. ही जी चौकशी चालू आसा त्याची अपडेट आमी तुमच्या फुड्यान घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव विनायक सामंत, पणजेच्यान. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. विश्वनाथ सिद्धनाथ हांच्या खून प्रकरणात दुसरो आरोपी सूरज मायनेरी हाका 9 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त न्यायालयान फरमायल्या. पेडण्यां बाणावले आयतारा मोगिका वैष्णवी उर्फ मंगला सिद्धनाथाच्या मजतीन विश्वनाथ सिद्धनाथाचो खून करून दोगूय आरोपींनी पळ काडिल्लो. वैष्णवी सिद्धनाथाक 7 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. पेडा बाणावले हांगा जाल्ल्या विश्वनाथ सिग्नल खून प्रकरणात कोलवा पोलिसांनी आनीक अटक केल्ली आसा. सूरज मायगिरी हाका बेळगांवच्यान कोलवा पोलिसांच्या टिमीन काल राती गोंयांत हाडलो आणि ताच्या नंतर ताका आज सकाळी कोर्टा मुखार प्रोड्यूस केलो. कोर्टान ताका 9 दिसांचो रिमांड दिल्लो आसा. फुडलो तपास कोलवा पोलीस करतात. अशी सुत्रा कडल्यान अशी म्हायती मेळ्ळ्या की जी विश्वनाथाची बायल आनीक सूरज हाजे प्रेम संबंध आशिल्ले आणि ताकाच लागून विश्वनाथाचो काटो ताणें काडलो आणि आता कोलवा पोलिसांनी दोगांयकय 302 ह्या सेक्शना अंडर अटक केल्ली आसा आणि तांचेर फुडलो तपास कोलवा पोलीस करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकणेकर. कर्मचाऱ्यांक 7वो वेतन आयोग लागू करपा बरोबरूच निवृत्त कर्मचाऱ्यांकूय 7व्या वेतन आयोगा प्रमाण निवृत्ती वेतन दिवपाचो आदेश न्यायालयान जीआयडीसीक दिलो. जीआयडीसीच्या कर्मचाऱ्यांनी 2021 हे विशीं कोर्टान याचिका दाखल केल्ली. जीआयडीसी एम्प्लॉईज आणि जीआयडीसी पेन्शनर्स तांणी पिटिशन फायल केल्लें कोर्टाक की तांकां 7th पे कमिशन तेचे बेनिफिट्स दिवना म्हणून. आतां मॅटर 2021 फायल केल्लें. ताजे मागीर 2023 जीआयडीसीन रेजोल्युशन पास केलें 2018 पासून 1/1/2018 पासून तांकां पेन्शनरी बेनिफिट्स दिता म्हणून. सॉरी, स्टाफाक 7th पे हाजे बेनिफीट दिता. बट देर वॉज नो क्लॅरिटी की पेन्शनरांकूय बेनिफीट मेळटलें काय ना म्हणून. सो आज कोर्टान तें पिटिशन डिस्पोज केलां की 1/1/2018 पासून पेन्शनर्स एज वेल एज दी एम्प्लॉईज तांकां 7th पे स्केलाचे बेनिफीट दिवचे म्हणून. प्लस 1 जानेवारी 2018 पासून तांकां एरियर्स पेन्शनरी एरियर्स एज वेल एज सॅलरी एरियर्स कोणाक लागता त्या प्रमाणे दिवचे. आणि तातूंत केस अशी आशिल्ली की
आमकां 2016 पासून मेळचे अशें म्हणून आमचो डिमांड आशिल्लो 1/1/2016. ते कोर्टान सांगलां की पिटिशनर कोण आसा तांणी रिप्रेझेंटेशन करचें GIDC आनी रिप्रेझेंटेशन जर तांचे अगेन्स्ट केलें जाल्यार तांकां कितें लिगल रेमेडी तांकां एप्लिकेबल इन लॉ आसा ती तांणी दिवची न्ही अशी ऑर्डर पास केल्या. म्हणजे आतां सद्या तांकां 1/1/2018 पासून कोण पेन्शनर्स आसा तांकां पेन्शनरी बेनिफीट मेळटले, कोण एम्प्लॉईज आसा तांकां सॅलरी बेनिफीट मेळटले ऑफ 7th पे कमिशन. एप्रिलाचे 28 वेळ जावपी तालिगांव पंचायतीचे वेंचणुके खातीर राखीव प्रभागांची घोशणा केल्या. ST खातीर 5 जाल्यार OBC खातीर 1 प्रभाग राखीव दवरला. तशेंच बायलां खातीर 3, 4, 6 आनी 9 अशे 4 प्रभाग राखीव दवरल्यात. तालिगांव पंचायतीचें इलेक्शन 28 एप्रील 2024 जावपाचें आसा. त्याच्या खातीर वेंचणूक अधिकाऱ्यान आदींच उंचवणी काडलेली आसा. राखीव प्रभाग जे आसात ते ताची घोशणा केलेली आसा. तेतूंतले 11 प्रभागांतले 5 प्रभाग ST खातीर राखीव दवरिल्ले आसात. 1 OBC खातीर आसा जाल्यार 3, 4, 6 आनी 9 हे 4 प्रभाग बायलां खातीर राखीव दवरिल्ले आसा. अशे 11 प्रभागांतले तालिगांव पंचायती खातीर 5 ST खातीर, 1 OBC खातीर जाल्यार 4 बायलां खातीर प्रभाग राखीव दवरिल्ले आसा. लोकसभेच्या इलेक्शना पयलीं हे तालिगांवचे इलेक्शन पंचायतीचे आसा ते 28 एप्रील 2024 जावपाचें आसा. अशाच सविस्तर खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मोपाच्या कडशी वाठारांत शेतकार राजाराम मावळणकर बऱ्या प्रमाणात काजीचे उत्पादन करतात. तरेकवार प्रतीचे काजूगर तशेंच काजी पासून तयार जावपी हुर्राक काजू फेणी उत्पादनाचेर तांणी भर दिल्या. शेती मळार तांकां अनेक कृशी पुरस्कारूय फावो जाल्यात. तुम्ही कितली वर्सां करता हो व्यवसाय आता? हो सुपले काजू करपाचो सादारणपणे 10-15 वर्सां जाला. बाबा आता म्हाका सांगा, हे आता आमी हांगर पळयलें हे मशीन आहा, एका काजूचे 2 भाकला जाता. काय प्रोसेस काय हे? प्रोसेस हे ऑटोमॅटिक कटिंग मशीन आहा काजूचे. हिरवे काजी काय भाजलेले काजी? भाजलेले, बॉयल केलेले. हां, बॉयल करप. बॉयल म्हणजे की बॉयल करप म्हणजे स्टिमीचेर वाफोवप. हां, आणि मागीर ते एक दिवस थंड करून मागीर ते कटराक दिवप. हां, कटर मागीर एकाचे 2 करता, काय अनकट जाता ते पुन्हा हँड कटरान फोडूचे लागता. हां, आणि हे आता हय जाल्या पळय गरम खंय तरी हेतून घातला तुम्ही. ते मागीर समजा कटिंग केले काय मागीर ते ओले मोव आसतात काजू ते भट्टेंत घालून मागीर ताका कडकपणा हाडपाचे. हां, आणि आमी पळय भाजून म्हणटा ते भाजता ते काजी काय प्रोसेस? ड्रम रोस्टेड म्हणटात. हां, किंवा आपण चुलीक भाजतात तशें ते पण ड्रमात भाजतात, ड्रम रोस्टेड. हां, ते आमी करिना. हां, ते आणि हेतून काय वेगळो प्रोसेस? त्याच्यासाठी वेगळी यंत्र ते हातात मागीर फोडूचे लागतात. हां, किंवा कटरान काही हाफ बॉयल करतात, हाफ फ्राय ड्रम करतात आणि फोडतात. खूप असतात बानाय बी हे करतात. हां, पूण हे तुम्ही भाजिनात अशे? भाजिनात म्हणजे बॉयल करप, बॉयल करप स्टिमीचेर. आणि कितलो वगत दवरावे? फक्त हे मेळटा, सेल मेळटा. हेचे मुख्य फायदो म्हणजे सेल मेळटा. ड्रमाचे सेल मेळना, जेची ऑयल येता ते सेल सेल आसता न्हू, हेची वायरींग जाता. तुमच्या हे आता काजूचो ब्रँड आहा कितें काय? कशा नांवान जाता? स्वताच निर्माण केला M1 मावळणकर नंबर 1. काजू कितें करतात हे हय प्रोसेस?
भट्टेत घालून ड्रायड केलेले काजू पॅकेजिंग करतात. हां ओके. पॅकेजिंग 200 ग्रॅममध्ये सिलेक्ट करा आणि मागे ते पॅक करा. हे आता हुर्राक न्हू. हुर्राक. हां हे तो काय असता प्रोसेस हुर्राक करतो जाल्यार? हुर्राक करतो मुट्टे क्रश करून मागीर तेचे रस घेवप, तो एक दिवस आंबवप, ते हे वता आणि मागीर ते भट्टेक घालप काय आणि ती वाफोवप स्टीम, त्याची स्टीम करप रसाची. ओके. आणि मागीर ते हुराक जाता ते जर पूर्ण डबल डिस्टील करप, कलेक्ट केले तर मग त्याची फेडी बनता. आणि हा आम्ही आजपासून आमच्या आज्यापासून ते चालू आहात. लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर केरी चॅकपोस्टार अबकारी खात्या कडल्यान गोंयासावन कर्नाटकान वचपी आनी येवपी वाहनांची तपासणी सुरू केल्या. गोंयच्यान कर्नाटकान बेकायदो सोऱ्याची येरादारी जावची न्हय हे खातीर खबरदारी घेतल्या. अशे तरेची वाहनां सांपडल्यार तांचेर खर कारवाय करतले. फाटल्या 8 दिसां सावन हे तपासणेक सुरवात केल्या. लोकसभा वेंचणूक जाय मेरेन ही प्रक्रिया सुरूच उरतली अशें अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलें. गोंयांत 7 मेक लोकसभा निवडणूक जातली आणि ह्या पार्श्वभूमीचेर सध्या गोंयभर जे चेक नाके आसा थंयसर सोऱ्याची जी तस्करी जाता तेजी तपासणी सुरू जालेली आसा. केरी चेकपोस्ट आसा थंयसर चोर्ला बेळगांव रस्तो आसा थंय मोठ्या प्रमाणान मालवाहू ट्रक तशें इतर कर्नाटका गाडयो वयता. ताका लागून गेले 8 दिसांच्यान ही तपासणी सुरू जालेली आसा. तितूर 24 तास पोलिसांची तशेंच अबकारी खातें आसा तेंच्यांनी कडक तपासणी सुरू केलेली आसा. आणि वैयक्तीक जे लोक वयतात तशें मालवाहू गाडयो आसा हेची बी तपासणी केली गेली वयता. हेतून काल 24 दिसभराचे एकूण 49 लोकांची वैयक्तीक गाडयोची तपासणी केलेली आसा आणि 139 लोकांची वैयक्तीक तपासणी जालेली आसा. जो सोरो घेवन वयता आणि कोण पिता हेंची बी तपासणी जाता. कित्याक सध्या इलेक्शन आसा आणि ह्या वेळार गोंयाच्यान जो सोरो आसा तो चोरी करून भायल्या कर्नाटकान आणि तशेंच महाराष्ट्रान व्हरता. ताका लागून ही तपासणी केली गेली वयता. तशेंच केरी बरोबर पर्ये चेकपोस्ट आसा थंयसर बी ही कारवाई केली गेली वयता. आणि काल दिसभराचेर 17 गाडयो तपासणी केलेली आणि 34 लोकांची वैयक्तीक तपासणी केलेली आसा. अधिकाऱ्यांचें म्हणणें आसा की जे चोरी करून व्हरतात तेंची आमी ते मेळ्ळे जाल्यार तेंची कडक कारवाई करतले. आणि हे जे कारवाई आसा ती इलेक्शन जाय पर्यंत हे डेली सत्र सुरू आसतले. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. गँगस्टर आणि आदलो आमदार मुख्तार अन्सारी काळजाच्या आताकान काल बंदखणींत मरण आयले. तो 2022 सावन उत्तर प्रदेशाच्या बांदा बंदखणींत आशिल्लो. ताका 2 प्रकरणांत जल्मभर बंदखणीची ख्यास्त जाल्ली. आयज तांच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जातले. माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिखकर दिया 19 तारीख को क्या ये बिगड़ी ICU लाए गए बीमार थे. 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं कर पाए. ICU से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि ICU से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है या ICU के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है. यहाँ ICU के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल और तन्हाई बैरिक जेल की. और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन को और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के साथ ये मैंने चेहरा देखा है सिर्फ. और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है. पूरा परिवार है और खुद हमारे फादर इस बात की हमें जहर दिया जा रहा है, लेकिन कहाँ सुना क्या सुना. तो खबरें आई हैं हम लोगों के पास, उससे तो यही लगता है कि नेचुरल डेथ हुई है. लेकिन चूँकि एक सिटीज़न है और उनके बेटे का डिमांड है, उनके भाई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, खुद मुख्तार अंसारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये बात कही थी कि मेरी जान को ख़तरा है. तो जस्टिस का ये तकाजा है कि इस पे ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए
और जो उनके रिश्तेदार हैं, बेटे हैं, भाई हैं, या इंडिया के 130 करोड़ लोगों को ये सेटिस्फाइड किया जाना चाहिए, संतुष्ट किया जाना चाहिए कि वो मौत नेचुरल डेथ थी और कोई कन्स्पिरेसी के थ्रू उसको नहीं मारा गया। सरवणगांवचे शिगम्याचे खाशेलेपण आशिल्ली घोडेमोडणी आनी होमखण उत्सव बेरेस्तारा जल्लोशान मनयलो। रातच्या वेळार जावपी सरवणची घोडेमोडणी बरीच फामाद आसा। गांवांत होळी पेटल्या उपरांत 5वे राती सरवणची घोडेमोडणी उत्सव आनी होमखण उत्सव मनयतात। रातच्या वेळार जावपी घोडेमोडणी आनी होमखण उत्सव हे सरवणच्या शिगम्याचे खाशेलेपण। गांवांत होळी पेटले उपरांत 5वे राती सरवणची फामाद घोडेमोडणी आनी होमखण उत्सव मनयतात। रोमट गांवांत भोंवून रातच्या वेळार शांपुरुष देवाच्या देवळांत येतकीच थंयसर लोकनाच खेळ खेळटात। उपरांत वयलो वाडो आनी सकयलो वाडो अशे मेळून 2 घोडे न्हेसयतात। मजगती रोमटाक आशिल्ले सगळे जाण धोल ताशांचो गजर करीत होमखण रचयतात ते सुवातेचेर वतात आनी होमखणाक अग्नी दितात। उपरांत सगळे जाण चवाठ्यार येतकीच न्हेसयल्ले 2 घोडेस्वार आनी सगळे जाण होळये मुखार येतात आनी थंयसर गाराणे घालतात। गाराणे घालतकीच घोडेमोडणीचो एकूच जल्लोश सुरू जाता। धोल ताशांचो गजर आनी ह च्या तालाचेर घोडेमोडणीक सुरवात जाता। भाटल्या वाठारांत 5 फेरे मारतकीच सगळे जाण होमखण रचयतात थंय येतात। ताचे उपरांत भक्तगण आनी घोडेस्वार थंयसर लागींच आशिल्ले तळयेचेर वचून शुद्ध जातात आनी उपरांत परत होमखणा कडेन येतात। तो मेरेन होमखण पेटिल्लें आसता। उपरांत देवीचें न्हावण घेवन सगळे जाण पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल असो गजर करीत अग्निदिव्य करतात। सरवणची घोडेमोडणी आनी होमखण उत्सव पळोवपाक दर वर्साक लोकांची गर्दी आसता। अंदूय हजारांनी लोक ही घोडेमोडणी आनी होमखण पळोवपाक हजर आशिल्ले। गोमंतक टीव्ही खातीर सरवणच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। लंच टायम बुलेटिन हांगा सोंपता। हांव संजना तुमचो निरोप घेता। आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। हांव पराग हेदे, हांव पणजे मिरामार रावतां आनी गोमंतकाक सांगपाचें म्हणजे अशें की आमचें ल्हानपणांतल्यान गोंया फक्त 2च मराठी पेपर आशिल्ले
एक म्हणजे गोमंतक आणि दुसरो मडगांवचो राष्ट्रमत